पळय गोंयांत आमी सगळे जाणा की ब्रँड गोवा म्हणून जो आसा इट सेल्स. गोंयान एक गोवा इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लँड बिटवीन सिंधुदुर्ग एंड कारवार. गोवा इज दॅट स्टेट वीच सेल्स एंड ब्रँड गोवा सेल्स. आतां गोंयचें नांव वापरून फायदो कोणाक जाता? हो गोंयकाराक जाता, स्थानीक गोंयकाराक जाता. हें जावपाक जाय आशिल्लें. गोंयच्या नांवाचें जो फायदो जाता हें स्थानीक गोंयकाराक जावंक जाय. ही आमची आयडियोलॉजी. म्हणल्यार गोंय गोंयकारांच्या फायद्याचें आसूंक जाय. आज जें सगळें जाता, सगळे सॅक्टर तूं पळय, मायनींग वीच आर द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी, टुरिजम, मागीर एंटरटेनमेंट, मागीर कजिनोज, कितें उलय तूं, एनीथींग इज बींग ऑल कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसायड. आनी गोंयचो मनीस पुर्तुगेजान तो पासपोर्ट दिला म्हणून सोडून गोंय सोडून वता. सो गोंय कोणा खातीर? गोंयकारा खातीर काय आनी कोणा खातीर? बरें, गोंय राखपा खातीर प्रदुशणाचेर इशू, जो एनवायरमेंटली डिग्रेडींग प्रोजेक्ट्स जे आहा, हे तन्नार नाल्यार तुजें डबल ट्रॅकींग, हे प्रोजेक्ट्स कोण हाडटा? सो एक पॉलिटिकल आयडियोलॉजी जे गोंयाक राखता फक्त गोंयचे चिंतून, गोंयकारांचे चिंतून. गोंयकाराचो जो अर्थ, हांव रिव्होल्युशनरी गोवनाची भाशा उलयना की भायल्यांक धांवडावया. एक हेट्रेडाचें राजकारण न्ही, की जो गोंयांत आसा, गोंयांत रावता, गोंयचो मतदार आसा आनी तो भायलो पुचो आसूं, ताणें गोंयचें कल्चर. अर्थवेवस्थेची सांगला. हय, दुसरे ते रिलीजन, आमचे वेगवेगळे धर्म, ते सिनक्रॅटीक कल्चर. पण मेन आसा तें आमचें कल्चर. गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? इज नॉट ओन्ली द वे ऑफ लायफ, इट इज ऑल्सो अवर कल्चर, इट इज अवर ट्रेडिशन, दायज आमचें कितें आहा तें. हें सगळें ताणें आपणावपाक जाय. हांगा येवन भंगरा चल्लो, वो बिल्डिंग्यो बांदल्यो गुडगांव भशेन. हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसतना आय हॅड इन्सिस्टेड दॅट आर्किटेक्चर, इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर जें आमचें आहा तें जितें उरूंक जाय, आमची हेरिटेज जितें उरूंक जाय. सो हाजे खातीर थ्रू पॉलिसी वी हॅव टू इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट रुल्स बाय वीच गोवा रिमेन्स गोवा. गोवा डज नॉट बिकम येट अनदर स्टेट. FAR मेळ्ळी म्हणून बांदलें, कांयच ताजें आर्किटेक्चराक ना.